सर पंचायत इलेक्शनाचे खूप हें चल्लेलें आसा आनी नाव अगेन इट सीम्स दॅट इट कुड बी डिलेड फॉर फ्यू डेज कित्याक एक्झॅक्टली हांव परत परत तेच सांगता पंचायत इलेक्शन ओन्ली डिलिमिटेशन आमचें जाल्लें आसा फायनलायज जाल्लें आसा पूण आतां तें नोटिफिकेशना वयतलें वन्स इट इज नोटिफायड द नेक्स्ट टास्क बिफोर अस इज द रेजर्वेशन एक द रेजर्वेशन प्रपोजल आमकां स्टेट इलेक्शन कमिशनान आमकां फुडें धाडलें ते उपरांत आमी चर्चा करून बिकॉज इट इज इन कन्सल्टेशन विथ द स्टेट गव्हर्मेंट एकदां कन्सल्टेशन जालें म्हणटच एकामेका कडेन डिस्कस करून फायन ट्युनिंग करून मागीर एनावन्स जातलें इलेक्शन. ओके रिजर्वेशन केन्ना जावंक शकता इन दीस वीक बिकॉज तुमचें डिलिमिटेशन तो ऑलरेडी जालेलें आसा रूल भायर सरलेलो आसा सो नाव रिजर्वेशन. See, I am also waiting for the proposal from the state election commission. I will let you know when it comes. आता ते केन्ना धाडटले तांकां बरे भशेन खबर आसा that elections have to be conducted before June 19. We have to see that everything falls in place. So they will send before that. I don't think there is any problem. So from the earlier date of June 4th, it can go a little bit further. Could have also सकता है. From June 4th, definitely it will go ahead by at least 8 days, 8 to 10 days. So around like June 13, we can say. Not June 13 necessarily. Maybe I cannot tell the date. It is for the election commission to decide. Of course, they will in consultation with us. So let them decide what tentative date is there. As an industrial minister, recently we had spoken about industrial policy about the various issues what are. See, right now I am in process of consultation, getting opinions of the various stakeholders, and people have been meeting me. This morning I had a delegation from Goa Chamber of Commerce and Industry also, having discussed in detail several things with me. कशे सुदार हाडपा जाय, कशे सोपेपण हाडपा जाय as far as allocation of land is concerned for industry, procedure खूंय सुदार हाडपा जाय, ट्रान्सपेरंटली आमी कशे जाता तितले बेगीन प्लॉट्स दिवपाचे, बाकीचे तेंचे परमिशनां इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान क्लियर करपा जाय. आनी म्हाजो एक थ्रस्ट आसतलो आय वॉन्ट टू पुश इन वन पर्टिक्युलर डायरेक्शन दॅट इज एनकरेजींग द प्रॉस्परस गोवन इंडस्ट्री. आमचे गोंयकार जे हे इंडस्ट्रियल सॅक्टरान आसा तांकां एक्सपान्शन करपा जाय, आपली इंडस्ट्री वाडोवपा जाय, आपण म्हणजे दुसरे भाशेन इंडस्ट्री घालपा जाय, आमी तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स दिवपा जाय आनी तांकां प्रेफरन्स दिता आसतना न्यू इंडस्ट्री हाडपा जाय. सो बोथ have to go on, both the things have to go on simultaneously. हिंगा हांवें पळयलां की इवन आमचे लोकल इंडस्ट्री जे एक्झिस्टींग आसा एंड दे वॉन्ट टू एक्सपांड बिकॉज दे हॅव गॉट एक्सपर्टीज इन द फील्ड, दे हॅव हॅविंग ऑर्डर्स, दे हॅव टायड अप वीथ बीग नेम्स, तांकां सुद्दां लँड दिवपाक एक डिफिकल्टी आशिल्ली ती आमी डिफिकल्टी काडटा आनी तांकां सोंपेपण दिता. म्हणून लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो वील बी एनकरेज. आनीक इशू म्हणटा एज अ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ह्या दिसांनी खूब तुमचे कदंबाचे टायर्स म्हणटा डिझलूच ना म्हणटा कितें एक्झॅक्टली? ताका ऑलरेडी मेमो गेल्लो आसा जो डिझल ना म्हूण बस बंद पडलेली. इट इज कंप्लीट नेग्लिजन्स. इवन टायर भायर सोदता एन ऑल, आय हॅव टोल्ड देम टू कीप अ व्हेरी स्ट्रिक्ट विजील. इफ सच थिंग्स हॅपन इन द फ्युचर वी वील टेक व्हेरी ड्रास्टीक एक्शन एंड इट इज नेसेसरी बिकॉज कदंबा बसीस शूड बी व्हेरी सेफ फॉर द पीपल टू ट्रॅव्हल. ते दृश्टीन आमी कितें जाय ते पावलां घेतले. उल्हास तुयेकर म्हणटा नव्यो बसीस हाडपाची गरज आसा म्हणटात ते, त्या गजाली कडेन कशें कितें? पळय, नवे बसयो येयल्यार बरें न्ही, सगळ्यांकूच खबर आसा. पूण आमकां वीथ ग्रेट डिफिकल्टी कश्ट घेवन आमी इलेक्ट्रिकल बसीस हाडलेल्यो आसा. तेंची इलेक्ट्रिकल बसीसाची संख्या वाडत रावतली. हांव सेंट्रल गव्हर्मेंटाक संपर्कान आसा आनी आमचे चेअरमॅन जे आसा ते म्हणटा आमकां थोड्यो दुसऱ्योय बस्यो जाय पडटल्यो, गरज प्रमाणे जाय ते आमी हाडटले. आमी हाडपाना अशें ना, सारके ओली इलेक्ट्रिकल बसीस हाडटले आनी डिझल बसीस हाडपाना अशें कांय ना. आमी एक्चुअल नीड बेजीस गरज आहा जाल्यार हाडटले. पण सर एकीकडे कदंबा ट्रान्सपोर्ट जे आसा तोट्यान चल्ला आनी दुसरे कडेन तुमी इलेक्ट्रीक बस जी हाडटा ती तुमकां दिसतली फायद्यार हाडटली काय लोकांच्या फायद्या खातीर जातली? इलेक्ट्रिकल बसीस हाडप म्हणल्यार फायद्याचें आशिल्लें आसा.
पयले सुवातेर तुजें परिवहनाची राखण जाता. डिझल म्हणल्यार पोल्युशन जाता. इलेक्ट्रिकल बस म्हणल्यार बिलकुल पोल्युशन जायना. आमी परिवहन जेन्ना राखपाचें उलयता आनी गोंय सारके स्टेटीन आमी हें काम करपाक सोदता देन अवश्य इलेक्ट्रिकल बसीसाची संख्या वाडपाक जाय आनी आमी जाता तितले इलेक्ट्रिकल बसीस हाडटले. नॉयज पोल्युशन म्हूण आसा आज कितले डेसिबल एलावड आसा तेजे माय एलावड ना म्हूण सगळे कडेन बोर्ड आसा. सेम वे these are noiseless buses. Bus move जाता ती सुद्धा कोन्ना. So that also it helps to protect the environment. So when electrical buses जाता तितले व्हडली संख्या आमी वाडोवपा जाय. एकूच आमकां डिफिकल्टी येता चार्जिंग स्टेशन ना आसले कारणान. आमकां सारके कमी चार्जिंग स्टेशन आसा. आतां जे कडेन हांवें तांकां सांगलां कदंबा प्रॉपर्टी आसा थिंगा चार्जिंग स्टेशन वाडय. सो ऑटोमॅटीक चार्जिंग फास्ट करपाक मेळटलें. टर्न अराउंड विल बी फास्टर. It will become more efficient, much cheaper to run those buses By the end afterwards. of this year, how many electric buses KTC could have? By end of the year, we are planning to have at least around 100 electrical buses. 100 आमकां already sanction केल्ले आसा. आमी आनी ओडेशी मागलेले आसा. ते सुद्धा on the way to being sanctioned. But for the for next 5 years, हांवें लास्ट टायम उलयतना हेवी इंडस्ट्रीज मिटींग एक साऊथ गोवा हॉटेलान एक कॉन्फरन्स आसा तेन्ना सेक्रेटरी हेवी इंडस्ट्रीज मागीर मिनिस्टरा कडेन हांवें एकूच मागणी केल्ली आमकां 1200 बसीस जाय म्हणून. सो बिकॉज बिगर स्टेट्स दे गेट बसीस इन द थाउजंड्स. इफ यू गिव 1200 बसीस इट वॉज ओनली 200 मोर देन 1000. सो आमकां गोंयांत दिल्यार आमकां फूल इलेक्ट्रिकल आमकां करपाक मेळटा. सो एटलीस्ट 80% करपाक मेळटा विच इज गोइंग टू बी अ व्हेरी गुड थिंग फॉर गोवा. So one more thing is that as a minister you have been taking maximum efforts, initiatives घेता KTC to be fully modernized. पण दुसऱ्या सायडीच्यान आमी पळयता की तुमचे ड्रायव्हर KTCचे पास आसा ते बोडयो घालता आनी डिझल चॅक करता. डोंट यू थिंक सो दे शूड ऑल्सो बी वेल ट्रेन्ड? See, there are certain disciplines to be observed. You can take a horse to a water to drink, but you cannot ask it to drink the water. की थोडे सुद्धा आमी व्हरता आमी कितले फाटी ओरिएंटेशन कोर्सीस दवरलेले आसा पूण तेणी पालन करपा जाय न्हू. दिस इज अ व्हेरी सिंपल थिंग विच आय विल अगेन आस्क देम टू फॉलो दीस सिंपल. इलेक्ट्रीक बसीस आसा तेजो अमाउंट कितें सेंटराकूय वता न्हू जे इलेक्ट्रीक बसीस आसा तेजो. सी इट इज बेजिकली सेंटरा वयता अशें न्हू. सेंट्रल एसिस्टन्सा लागूनच आमी ह्यो बसीस हाडपाक शकता. एंटायर थिंग इज सबसिडी. इट इज ऑलमोस्ट आय थिंक 80% आमकां सबसिडी आसा कंपोनंट. ताका लागून आमी त्यो बस्यो घालपाक शकता. अदरवायज दे आर कॉस्टली. Rates are going to come down in the long run as more and more electrical buses come on the road. So this thing is bound to happen and we'll see that आमकां स्टेटी फायदो जाता तशें आनी कदंबाचे बिल ऑफ रनिंग बसीस कमी जाता तशें. सर एज अ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर प्रायवेट व्हेकल आसा ते बायींग जे आसा तेचेर तुमी लिमिटेशन हाडटले बिकॉज पोल्युशन नाल्यार स्टेटान रश बी जायत आसता तेचेर. Private people we cannot control. It is people are free to buy. There is absolutely no control on that, and we as a government we want to control people buying new cars or new vehicles. It is only for public transport that we will be evolving a policy. कितले आमकां जाय कितले आमी परमिशन दितले कितले आमी एलाव करतले रस्त्यार ते आमी पळयता. सर फाटीं फायन्स वाडले तेजे मागीर आमकां खुबशे कडेन दिसले तालाव पडटना. सो फाटल्या म्हयन्यान कितले हे जालें कितें Any data? Any Like data how much it is raising collected? fines? As I don't have the data right now, but I certainly आंकडो जरी ना जाल्यार हांव जाणा फायन्यो ज्यो आमी कलेक्ट करतले त्यो डबल जाला आमकां इनकम जे येयला आनी ऑफेन्सीस जे कमीट जाताले ते 50% रेड्यूस जाला. म्हणजे लोक डिसिप्लीन जावपाक लागिल्ले आसा. आय वेलकम दीस पर्टिक्युलर थिंग. हांव वयल्यान लोकां म्हणजे देव बरें करूं म्हणटा की ते कायद्याचें पालन करपाक लागिल्ले आसा. कित्याक एक डिटरंट कसो जाला की आपल्या इतले 500 रुपया भरपाक पडटा. पयलीं 100 रुपया घे रे म्हणटाले. आतां मिनिमम इज 500. सम अदर ऑफेन्सीस इट इज मोर. सो लोक आतां पालन करपाक लागिल्लो आसा.